रैज वडल्याचे सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. एक बरी टीचर म्हळ्यार कोण म्हणून हांवें एक इस्कॉलाच्या भुरग्या कडेन विचारलें जाल्यार कोण टीचर मारिना, शिक्षा दिना आनी एग्जामा वेळार इम्पॉर्टंट क्वेश्चनां दिता. तशेंच एग्जामाक बरे मार्क्स दिता ती टीचर बरी म्हणून भुरगीं आमकां सांगतात. पूण न्हिजून असलीं टिचरां बरीं गी जावंक पुरो ती मोग करतात भुरग्यांचो तांची ते एक मेथड तांकां आसूंक पुरो म्हणून. पूण जे कोण टिचरां स्ट्रिक्ट असतात भुरग्यांनी शिकायचें म्हणल्या उद्देशान ल्हान ल्हान मिस्टेकांक मार्क्स काडटात आनी तांची पाठ सोडिनासतना तांकां इल्ले ट्विस्टेड क्वेश्चनां दिवन एग्जामान इल्ले कश्ट करतात गी तरी टिचरांक भुरग्यांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर एक कारण वा एक वाट दाखयतात म्हणून सांगून हांवें सांगीत. आज आमी येवन पावल्या काश्या असले एका स्ट्रिक्ट टिचरीगेर. मॅथ्स आनी सायन्स म्हणलें कश्ट म्हणून कश्टच्या थोड्या भुरग्यांक मॅथ्स आनी सायन्स कशें सुलाभ करून खाण घेत म्हणून सांगून 32 वर्सां एका इस्कॉलान तिणें शिकोवन भुरग्यांक बऱ्याक तिणें पायलां. तर येया तिची वळख करून तिचे लागीं आज आमी उलोवया. नमस्कार टिचर. नमस्कार. कशें आसात तुमी? आमी बरी आसा. बरी आसा. तुमकां पळयतना भितर येतानांत म्हाका स्पेशली तुमचें गार्डन पळयतना इतली खुशी जाली गे. तातूंत तो कळटा गे तुमी रिटायर्ड जावन 9 वर्सां जालीं जाल्यार वगेत बसची मनीस न्ही म्हणून म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हाका ही झाडां म्हळ्यार इल्लीशी बारीशी. तशें म्हणटा आसतना तुमच्या विशयान तुमचें वळखन काण गे. आतां पयलें ग्रेसी डिसोजा आसल्यात, आतां ग्रेसी रॉच म्हणून तुमी जाल्यात. सो तुमचे ग्रेसी टिचरीची आमकां इल्ली वळखन दितात. हांव बेळ्ळूरान जल्माल्ली. म्हज्या पप्पाचें नांव थॉमस रोमॉन डिसोजा आनी मम्मा जुलियाना डिसोजा. तांकां रोमियो जुलियट म्हणटाली. आमी 7 जाणां भुरगीं, 2 जाण चेरके आनी 5 जाणां चेडवां. पूण बेजारायची गजाल म्हजी तेगां मालगडी म्हळ्यार म्हजे मालगडे भयण आनी 2 जाण भाव अंतरल्यांत. म्हजे फाटलीं 3 जाणां चेडवां आनी हांव 6 जाणां आमी आसा. तुमचे नंबर कितले टिचर? नंबर 4. तुमी नंबर 4. वय ल्हान म्हळ्यार आमी 5 वर्सां आमी बेळ्ळूरांत आसल्या. बेळ्ळूर म्हजी आंटी टिचर जावन आसली. तिचे वट्ट आनी घर आमकां थंय कित्याक म्हण सांगल्यार पप्पा मिलिटरींत सुपरवायझर जावन आसलो. देखून पप्पान तेगां भुरगीं थंय बॉम्बे आसले मेन थींग. आनी पूण हांव जल्माली 9व्या घरांत. मम्माच्या कुळाराच्या लागींच घर बांदलें आनी त्या 9व्या घरांत हांव जल्माली. आनी आमी 4-5 वर्सां जाताना आंटी वट्ट तिच्या फाटल्यान धांवताली इस्कॉलाक. आनी हांव त्या टिचरांची बारी पेट्ट जावन आसलें. त्या वेळार फादर डिक्रूज आसले थंय. आनी ताणें आजुनी म्हाका उडास येता ल्हान आमी भुरगीं लायन करून येचें त्या दाळा आमकां दूद पिवंक दिताले इंटरवल दाळा. आनी आंब्यांच्या टायमार आंबे दितालो. पूण पोखरी केल्ल्या भुरग्यांक जैलान घालतालो. जैल म्हणून सांगल्यार एका ताच्या रुमाच्या काळा सायडीक एक काळाकाचें कूड आसलें थंय ताणें घालचें आसलें भुरग्यांक. हय तो उडास येता. उपरांत हांव 5 वर्सांची आसतना आमी ओमजोर आयल्या. म्हळ्यार मम्माची एक प्रायस आकय आसली. त्या वेळा अंकलान म्हणलें ती एकली आसा तूं वचून थंय सगळीं आनी पुरा करूंक येता गी आनी मम्मा ओप्पाली. देखून आमी सगळां ओमजोर आयल्या. ओमजोर आयल्या उपरांत सेंट जोसेफ्स हाय प्रायमरी इस्कॉलांत ओमजोर इगर्जेचें इस्कॉल तातूंत म्हजें प्रायमरी शिकप. फस्टांत हांव 7th मिसर. 1st 2nd स्टँडर्ड म्हाका एकच टिचर आसली. मॅथ्साच्या सरशेनंत म्हणजे हांव बांकार बसूंक नाकडना. आय डोंट नो म्हाका तें उडास येता आतां जाल्यार आमी कित्याक तें लागीं तूं वचून हांवें ते 2 वर्सां काडल्यान. 3ऱ्या क्लासींत एक टिचर आसली ती हेडमास्टरची मिसेस. तिणें म्हाका कित्याक म्हाका गोतूना दनपारान जेवण जाल्या उपरांत तिका एक गोडा कुडको खावची संवय आसली. म्हाका एक गोडा कुडको दिताले. चवथीन म्हाका मास्टर मेळ्ळो तो आनी त्या दाळा हांव कांगणां घालनासलीं आतांक. आनी ती कशें लांबशींत आसली. त्या तो मास्टर म्हणालो ನೀನು ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೆ तशें पुरा म्हळ्यार आनी परस कडेन हें आसलो. ओके ते 4th जालें. 5th स्टँडर्डांत आमचें AB सेक्शन आसतना आमकां A सेक्शनाक मार्सेल मास्टर म्हणून आसलो. तो क्लास मास्टर आनी तो मॅथ्स शिकोवंक उरल्या सब्जेक्टांचे म्हणी म्हाका 5वींतली उडास येना. आनी B क्लासींत आनी एकलो मास्टर आसलो.
ते दाळा आमचे तो मास्टर ॲबसेंट जाल्ले ते दाळा कारण जाताले म्हळ्यार कंबायन क्लास जाताली आनी आमच्या क्लासींत कोण स्पेशली मॅथ्स खरनांतल्यांक 2-2.5 खोल धरून पांयांच्या पोटरांक मारतालो देखून त्या भियान म्हणून न्ही पूण म्हाका मॅथ्स लायक त्या भुरग्यांक आनी आमकां कंबायन क्लास केल्ले ते दाळा त्या भुरग्यांक कांय गुंतूना आमी वेगळी वेगळी करून दाखयताले तशें तें 5th 6th 7th आमी काले म्हणटात मॅथ्सांत एक तराचें कॉम्पिटिशन आसलें आनी 7th हेडमास्टर कडेन घेतालो तो कंबायन क्लास ताच्या ऑफिसाच्या मुखार वॅरंडाचेर काडून घेतालो हांवें वचून मेजाच्या लागींत बसचें कित्याक म्हळ्यार कर न्हू पयलें दाखोवंक पयलें दाखोवंक वय आनी आमकां इस्कॉलाक येताना घरा जायतें कामी आशिल्लें दनपारां घरा जेवंक गेल्यार बोकडी बांदली हाडिल्ली ताका घरा हाडीचे आनी ताका पिवंक दवरीचें आनी पाटी धांवचे आमी इस्कॉलाक आनी सकाळींचें सड्ड काम आसनातलें संजेर कोलयां रावची गी आनी घालें घरान आनी उजो घालचो उदक भरचें तें परसकाड काम आसलें ते दाळा आमी घालें करचें मग्गे आनी परसकाड मग्गे आनी पोदां हें कन्नडा पद्य तें परसकाड वाटेन येताना आमी म्हणून येचें आनी ती मग्गी बरयली स्लेट आसा न्ही ती हातान धरून वचची ती पुसून वचो म्हूण सांग आनी वय तशें म्हजें 7th स्टँडर्ड म्हजें जालें ते दाळा म्हजें इंट्रस्ट कितें जालें म्हण सांगल्यार म्हाका इंग्लीश मिडियमाक वचपाचें म्हणली आशा जाली कित्याक म्हणून गोतना म्हळ्यार कोणी येतात म्हणून गी आनी घाल म्हणून म्हाका तें आतां उडास येना पूण हांवें मम्मा कडेन म्हळें मम्मा म्हाका इंग्लीश मिडियमाक वचपाचें पूण हांगा लागीं इंग्लीश मिडियम ना कपितान्यो आसा म्हणून जालें तर हांव येता मम्मा म्हणना पूण आमी ओमजूर तावन फारींगपेट मेन रोडाक येयचे जाल्यार 15 to 20 minutes हांवें सलाजी आसलें ताचे मागीर बस धरीचे गव्हर्मेंट बसां ताचे मागीर आमी कपितान येवचें आनी संजेर आमी चलचें सकाळींचें आमी पेज जेवण येतलें सकाळींचें रांदप जायनातलें दुकान बती हाडूंक जायनातली आनी काले म्हणटात दनपारां ब्रेड आनी एक केळें अंगडीतान काणून खावचें आसलें उदक पिवचें म्हणून नातलें भुरगीं टिचरी कडेन हांव उदक पिवंक येता म्हणटना ही कालें उदक पिवंक दिसतात टिचरी कडेन म्हूण सांगून म्हाका तजाप जातालें पूण म्हाका आतां कळटा उदक पिवून कितें म्हणून सांगून वय म्हाका एक 7th आसतना एक तकली पडापड सुरू जाली हांव ते अंगडी सामान्यान ब्राडूंक येताना एक कोंगणो म्हणलो तकली पडापड एक च्या पियेल्यार बरें बाय देखून तूं च्या पिवन पळय म्हूण सांगलें च्या पिवन पळयलें पूण 8th जालें 9th जालें 10th जालें म्हजी तकली पडापड रावना आनी थोडे फावटी कुर्साच्या वाटे वेळार मोचकून पडचें क्लासींत आसतना सगळीं घामेवचीं आनी कितें मस्त प्रॉब्लेम आसले पूण मॅथ्स म्हण सांगल्यार ते फर्स्ट पिरियडीक नाल्यार सेकंड पिरियडीक मॅथ्स जाल्यार तिणें दिल्लें होमवर्क आमी दनपारां इंटरवलाचेर कर न्हू ती टिचर स्टाफान बसून आसतना वचून दाखोवचें दुसऱ्या दिसा दिलें होमवर्क त्याच दिसा आनी ती फाव आमकां 8th 9th 10th एकच टिचर मेळ्ळी उर्मिला टिचर म्हणून सांगून आनी तिचे तितकेशे दोळे तिरशे ते दाळा टिचर तुमी खंय पळयतात म्हणून कळना आमकां आमी म्हणून चारलें तिका आनी आमी वचून तिका दोस्ता म्हणून तिणें घालून करून गेलें नोडी सी यू हॅव टू रायट नीटली ओके म्हणून सांगून आमी तिणें आमकां ग्रेड दिवंक सुरू केलें म्हळ्यार भुरगीं धांवून येतात न्ही आमी तेगां जाण आसलें सकाळांनी जयलक्ष्मी हांव आनी प्रतिभा म्हणून मॅथ्सांत हें आसलें आनी वचून दाखयतना ना तुमी सुबीत करून बरोवन येवचें म्हळ्यार आमी आमसरान करून येता बाकीचे न्ही ना सुबीत करून बरोवंक प्रयत्न करतले पूण तें दाखयतना ती म्हणाली ती ग्रेड दिताली आमकां A B आनी तशें प्रमाण आमी लॅक करूंक सुरू केलें आमकां A कितलें मेळ्ळां B कितलें मेळ्ळां कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें ताचे मागीर तिणें घालें सुरू फक्त न्हू गूड व्हेरी गूड म्हळ्यार आमचें इंट्रस्ट पळोवन न्हू 9th 10th पुरा गूड व्हेरी गूड म्हणून बरो बरोवन सुरू केलें तशें म्हाका 10th मिसर 88च्या उणे मार्क्स म्हाका मेळोनात आय वॉज अबाव दॅट एंड मॅथ्स एग्जामाक येताना खाली एक कंपस बॉक्स हातान धरून येतालीं भुरग्यांचें भारी तूं कशें शिकताय म्हणून आमकां सांग आमकां मॅथ्स म्हळ्यार आमकां बेन दिसता करेक्ट आतांच्या भुरग्यांची तेच समस्या मॅथ्स आनी सायन्स म्हणटाना भुरगीं खाल्ल्या तितलें बी म्हणून म्हाका समजना तितले भितर मम्मा म्हणाली तुजी संजेर येताना मम्मान घेता आळे पगला कडेन रावन पळोवनशें आज कशें येता म्हणून सांगून आनी मॅथ्स होमवर्क इस्कॉलान जातालें संजेर वचून तकली पडा पडेन न्हिदचें
आनी कालय होमवर्क आसल्यार तें मागीर इल्लें उठोवन घे सकाळीं इल्लें उठोवन घे करून येचें तशें जाल्यार देखून आतां हांवें आतां हें केल्या मॅथ्सान इंट्रस्ट म्हणटाना PUCंत सायन्स काडया म्हणून जालें मम्मा म्हणाली तुज्या ह्या तकली पडा पडेन तुवें बसार म्हणे वचून शिकचें बरें ना तूं हॉस्टेलांत राव म्हणून सांग हॉस्टेलांत रावून या 2 वर्सां हॉस्टेलांत रावली 270 भुरगीं आसलीं सेंट आग्नेस हॉस्टेलांत सेंट आग्नेस कॉलेजींत सो थंय कुर्गीज आनी हेर भुरगीं मस्त नमनेचीं भुरगीं आनी एका रुमांत 6 जाणां आमी आसल्या सो देर एक भुरगीं ती वाडची स्टेज न्ही टिनेज वय PUCंत हॉस्टेलांत 2 वर्सां बारीक कश्टांनी काडली हांवें म्हळ्यार एक फावटी मेस एक फावटी वेज काडूनचें एक फावटी नॉन वेज काडूनचें फूड म्हाका अंबालना समजावना आनी रुमांत सगळें काम करतना आमकां शिकचें वातावरण नासलें म्हळ्यार तांच्यो काणयो सांगतालीं ती एकलें कुंदापूरचें आसलें एकलें बचप्याचें आसलें एकलें किनेंगोळेचें आसलें आमी पूण सगळ्यांय आमी क्रिस्तांवांचींत आसलीं बट तितलें प्रॉब्लेम नासलें पूण कॉन्सन्ट्रेशन आनी एक तशें भलायकीचें पळयचें म्हणलें त्या वर्सा मागीर देखून पप्पान घालें म्हळें आमी घरांत येताळां आमकां लांप्यावच्या उजवाडाक वासीचें आसलें पयलें सो ताका म्हाका वाचूंक जायनासलें देखून पप्पा म्हणालो म्हळ्यार आमच्या घराचें आमचें घर खोलवाचें घर आसलें एका रुमाक नळे आसले सो पप्पा म्हणालो आमकां हें कनेक्शन काणगेत इलेक्ट्रिसिटी सो वी वर द फर्स्ट वन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी इन दॅट एरिया वय देखून पप्पान तें आमकां सवलत करून दिलें देखून हांव BSc 3 वर्सां घरांत आयली BSc खंय केलें टीचर सेंट आग्नेस ओके सो PUCक मात तुमी हाका रावल्यात हॉस्टेलांत रावल्यात 3 वर्सां हांव परतून घरांत गेली ओके जाल्यार बरें करना हांव शिकून हांवें भुरग्यां कडेन फ्रीली सांगलां कित्याक म्हळ्यार हांवें व्हडले व्हडले मार्क्स काडूनात दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट पूण ओके हांव मुखार सांगता तशें म्हणजे BSc जालें BSc जावन जाताना मम्मा सीक पडली 1 वर्स हांवें घरा रावचें पडलें म्हणटाना मम्मा वॉज लायक ऑलमोस्ट बेड रिडन म्हळ्यार दुसऱ्या समस्यांनी देखून म्हाका सगळें घरचें काम करचें पडलें सगळें म्हळ्यार हें बायलीं कामाचें आसलीं आनी रांदपाचें पडचें आसलें आनी कितें आसलें सगळें काम सो दॅट 1 year हांव घरा आसलीं म्हणल्यार म्हाका एट द एंड ऑफ द इयर I was really fed up मिन्स हांव शिकून आशिल्लीं हें आतां म्हजें कंप्लीट हें चेंज जालें जाता त्या वर्सा त्याच रजेंत एप्रिलांत सैरीक आयली ओके सैरीक आयलें म्हणटाना पप्पा म्हळ्यार तशें केलां पण हांवें चिंतलें ओके नदर लायफ एक्चुअली म्हाका 10th आसतना हांवें सिस्टर जायचें म्हणून चिंतलें कित्याक म्हळ्यार म्हजो भाव पाद्राप आसलो ओके 3rd वन तो पाद्राप आसलो मस्त पोखरी आसलो ल्हान आसतना जाल्यार तो पाद्राप जाल्लो फादर डिक्रुजान आनी म्हज्या आंटीन ताका हें सारन आपूण येल्लो जमशेदपूर डायसिसीक फादर जेराल्ड मार्टीन डिसोजा जमशेदपूर डायसिसीक नॉट इन मँगलोर तुम्ही एक उतर सांगले चढा होते ते पोखरी आले भुरग्यांनी पाद्राप जावचे म्हणून सांगून ऐकलं तुमचे बाबा पोखरी आले मागीर पाद्राप जाले हांवें आमच्या बिशप AP कडेन तो हांगा आसतना सांगल्यार म्हणटालो तो पोखरी आसलो फादर म्हळ्यार हांवें पोखरी आसलो चढावत म्हजो बाबी पाद्राप तशें जाल्यार तोय ल्हान आसतना मस्त पोखरीपणांनी करतालो तशें हांवें पोखरीपणां सांगूंक गेल्यार सगळो दीस पावसून सो तशें जावन तुम्ही सिस्टर जावचें म्हणून चिंतलें एकलो पाद्राप आसा तरी एक सिस्टर जायची आमच्या कुटुंबांत म्हणून सांगून पूण म्हाका 7वीत हांव 10वी मेसर इतली तकली पडापड आसली की हांव माद्रींग गेल्यार थंय पाठी धाडटात म्हणून वय त्या टायमार ते रूमच आसले भलायकी बरी जाल्यार पाठी धाडटात खंय म्हणून सांग सो आतां पाठी आयल्यार सगळ्यां विसरतात न्ही काल्याक पाठी म्हणून ओडल्या म्हणून सांगतात देखून ते नाका म्हणून हात सोडलो सो आतां ही सैरीक आयली म्हणटाना फर्स्ट सैरीक फर्स्ट येस म्हळ्यार ओके आता तांचे कोणाकडे सैरीक जाल्ली तुमची न्हवऱ्याची इल्लीशी वळख कधी बरी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या साहित्य क्षेत्रांत जावन दी एक व्हडलें नांव सो टिचरांचें नांव तोंडात आमी आयकूं ते मागीर एक्चुअली ते म्हाका मागीर गोत्त जाल्लें तो साहित्य म्हणून सांग एक्चुअली सांगचें जाल्यार म्हाका आनी ताका 9 वर्सां डिफरन्स हांवें चिंतलें
हो 9 वर्सां व्हडलो न्ही हांव ल्हान सो म्हाका बरें मोगान पळयतालो म्हण सांगून तितलेंच वन थिंग आय दिस थिंग आनी कोडयाळ म्हणटा न्हू आय सेड ओके आनी सैरीके वेळार सांगिल्लें ताका B.Ed करूंक म्हण आसा तुमी काजर जाल्या उपरांत ताका B.Ed करूंक तुमी सोडिजे म्हण सांगून सो जायत म्हणून जालें तशें एप्रिलाच्या 24 पळोवंक आयिल्ली मेच्या 4 तारखेक एनगेजमेंट मेच्या 20 आनी 3 तारखेर काजार ओके ताचें नांव आसा मानेस्तर रॉन रॉच म्हूण सांगून टीचर ना रॉन रॉच कासिया ताचें लिखणे नांव रोनाल्ड रॉच म्हूण सांगून हांवें वळखलो त्या दाळा ओके सो काजार जावन आयिल्ले त्या दाळा हांगा हे 5 जाण चरके भुरगे ओके माय माव आशिल्ली पण ताची आवय तो ल्हान आसतना सरिल्ली कॅन्सर जावन ते 2 जाण भुरगे व्हडले 2 जाण सेकंड वायफ तिच्यात बहिणीची धूव सो तिका ते 1 जाण चेडके सो 5 जाण चेडके तांगा चेडवां नातली सो हांव फस्ट चेडूं घराक येयली तशें म्हणटाना हांगा घरा ती जबाबदारी चड आसली म्हळ्यार म्हाका आमच्या पाप्पा ताणें शिकिल्लें थोडे प्रसकड निर्मळाय मिलिटरीन आशिल्लें न्हय हर एक शिस्त निर्मळाय आनी कितें बूक असो वांगडा धरल्यार तो नीट धरची सकड शीत एक सकल पडोन असो वाटेन येताना खाली पळयल्यार तें कर न्हू मुखार वचचें इगजी गेल्यार टायमार येयचे आमी इगजी गेल्यार पाद्रा बागडे रजिस्ट्रांनी प्रैसान रावतले तशें घरा येताना 5 मिनटां लेट जाता 10 मिनटां म्हळ्यार पाप्पा रावतालो कित्याक लेट म्हणून सांगून तशें आमकां हर एक शिस्त आमी आमच्या आवय बापायतान शिकिल्ल्या आनी म्हजी आखय येताली ती बाळटी बसताली ती येताली सगळें जाल झडचें गरजेचें नितळ करचें प्रसकड देखून हांवें एका पंथार सुरू केल्यार सगळ्यांनी जाल पुरो जाल्यार जाल कळटा येताना कित्याक म्हणून जाल्यार इतलें सुबीत गार्डन एक खोलो सेकेल पडलो एक तण आमकां काही दिसना तशें येताना आमकां बारी सुबीत दिसलेली सो तें तांकां ना जाल्यार म्हाका जैन जाल्यार म्हण न्ही म्हाका निर्मळाय गरजेची आतां आमचें मेयान काजार जालां आतां जुनाच्या 8 तारखेक आनी एका ताच्या काजनाचें काजार आनी ऑलरेडी म्हाका आतां B.Ed करीचें तशें आतां आमी तांचें काजार जाल्या उपरांत हनीमुनाक गेल्या वट्टू मैसूर उटी आनी प्रसकड गेल्या दोनी कपल्स आनी ताचे मागीर तो एकदम लॉजिस्ट सांगत आपण वर्ष म्हणून ताणें तूं मम्मा उठू ये हांव थंय येता ओके कित्याक म्हळ्यार तो काले म्हणटात उलोवचें उणें उलोवचें 4 वंदे भितर चड आनी ताका एक जायते फ्रेंड्स आशिल्ले 10-15 फ्रेंड्स आशिल्ले एनगेजमेंटाक आयिल्ले पुरो तुळवेन उलयतात ओके हांवें चिंतलें आतां क्रिस्तांवचे कोणी फ्रेंड्स नात गे म्हणून मागीर म्हाका हांगा आयल्या उपरांत कळ्ळें ते पुरो क्रिस्तांवचे एकले 2 कांय फोटोग्राफर आनी एकले 2 जाण मात्र हिंदवांचे आशिल्ले उलोवचें तो तुळवेंत ते एक आमच्या कोडयाळकारांची स्पेशालिटी म्हणल्यार कित्याक जाल्यार आमी जाल्यार काही आतां हे दादले भुरगे काही सांगता मेळटात फस्टाक मारलो म्हणून कोंकण्यात म्हळें जाल्यार मागीर ताणें सडा वत तुळू उलोवची एक तेंचे कोडयाळची एक स्पेशालिटी म्हणून म्हणून दिसता म्हाका ताचे मागीर तेंचं तेन्ना आयल्या उपरांत आतां B.Ed करीचें न्ही सो सेंट एन्स गेली सेंट एन्स सिस्टर म्हणाली आमी 9व्या काजाऱ्यांक सीट दिना हाचे पयलें मस्त जाण आयले आनी तांणी अर्द्यार सोण चलतात करेक्ट पूण हांव शीत देखून गव्हर्मेंट कॉलेजीक गेली एक्चुली क्लास स्टार्ट जावन 3 दीस जाल्यात ओके बट म्हाका ताचे पयलें हांव कित्याक म्हाका गुतूना म्हळ्यार भलायकेच्यान माय डिसिजन वॉज नॉट डेफिनेट आयिल्ली त्या त्या जुनांत हांव 15 दीस शॉर्ट एंड टायपींग क्लासीक गेल्या जेरुजा कडेन एक हें आसलें थंय गेल्ली आनी थंय बसून 15 दीस शॉर्ट एंड टायपींग करतना आनी ते शॉर्ट एंड टायपिंगाचे टायपींग कशें म्हणणे म्हणजे ते शॉर्ट एंड बरोवन छान ते लायट आनी हेवी आनी खाले म्हणटा आयकना आनी तें एक आनी हांवें चिंतलें हें शॉर्ट एंड टायपींग केल्यार एका बॉसाच्या अंडर हांवें काम करीचें एकूच कडेन बसून हे म्हणे म्हजे वरवीं जावचें ना म्हणलें आनी हांव B.Ed करता म्हणून सांगलें तें सण सुटलें बुक्स आनी पुराले सण सुटलें आनी सीदा B.Ed कॉलेजीक गेल्ली सो प्रिंसिपल गव्हर्मेंट कॉलेजीचो प्रिंसिपल म्हणालो ये तूं ये आनी जॉयन जा म्हणून सांग हॅप्पीली आय जॉयन्ड बट BA आनी B.Ed वट्टू केलें
BA आणि B.Ed BSc अर्धे अर्ध काणी नाही BSc हांवें कॉलेजींत बालेदाप्पे आनी B.Ed ओके तशें बालेदाप्पे जाल्यात तुमी सो हांव हें करतना खाली B.Ed करतना म्हाका रिविजन हॉलिडेज मेळटा न्हू 7 म्हयने बरोल्ले आनी त्या आयतारा म्हाका पुलाव मारली आनी हांव घरा गेल्ली एक हप्तो मात्र रिविजन हॉलिडेज ताचे मागीर आयली पाटी आनी एग्जाम आन्सर केली एग्जाम आन्सर करतना म्हज्या सुपरवायझरांक बारी बिरमत इन्नू अर्ध गंटे अम्मा आनी म्हाका पिवंक आनी कालीन जाय जाल्यार आनी दिताले बोंड आनी कालीन जाय जाल्यार आनी दिताले आनी प्रसकट तशें आनी म्हाका टिफीन धाडटाली दनपारां B.Ed कॉलेजीक दनपारां तशें सो मागीर हांव बरी आसलें म्हळ्यार हांव म्हजो हांगा एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसलो काशा फिरगाजींत मागीर घरात आसलें अशें मागीर ते हें जाताना एग्जामान इम्प्रेस जाली मागीर हांव जुलय 13 तारखेक बाळान जाली पयलें हाचें रिजल्ट आयलें सो देखून म्हळें हांवें B.Ed केलें आनी सो मागीर म्हजे क्लासमेट्स फ्रॉम मेळटाना दिसताले B.Ed मागो हे घेवन तेका जाणां चेडूं आमकां सो फस्ट चेडूं हांव B.Ed करतना जाल्लें ताचे मागीर B.Ed जाल्लें हांव काले म्हणटात बाळटेरा घरा गेल्लें फस्ट घरा येचें न्ही घरा गेल्लीं 3 म्हयन्या उपरांत आयलीं आनी तें जुलय सो ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर सो हांगा नोव्हेंबर डिसेंबरांत हांगा आसतना एंडाक डिसेंबरांत खाशा हायस्कुलान म्हजी मांवाची बहीण रोजी रावच ती टिचर आसली ते तिणें म्हाका येवन घरा येवन सांगलें हाळे तुजें आतां B.Ed जालां न्ही एक वेकन्सी आसा वेकन्सी म्हळ्यार एक्चुली ती लीव वेकन्सी गी न्ही काली एक जागो खाली आसलो सो तुवें येवन इसार तुवें देखून हांव गेली जायत ये म्हळ्यार सो जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील ते इयर एंड एप्रील 10th रजा मेळटा न्ही सो ते हांव म्हाका गेली ते जाताना नेक्स्ट एकाडेमीक इयर म्हळ्यार ते 79 जालें न्ही सो 79-80 त्या एकाडेमीक इयराक नो 80-81 सो त्या एकाडेमीक इयरांत सेंट रिटा इंग्लीश मिडियमांत एकली टिचर लॉस सोपे घालून गेली एक वर्स त्या दाळा फादर J.J. सल्डान आसलो आमचो काशाचो विगार आतां देवादीन ते ताणें म्हाका आपयलें म्हळ्यार हांव हायस्कुलान आसलें न्ही तांकां गोत आसलें कशी आसा आनी ते 3-4 म्हयने पूण हें नातलो पोस्ट नातलो देखून म्हाका आपयलें सेंट रिटा इंग्लीश मिडियमाक इंग्लीश मिडियमांत हांवें 5th 6th 7th मॅथ्स 3 आनी 2 क्लासींक सायन्स तशें 5 वर्सां थंय शिकयलें ते तुम्ही तशेंच तुमची टिचरीची जर्नी ते ऑफिशियली स्टार्ट जाली तशें टिचर तुमची एक जर्नी सुरू जाता ते टिचरीची ते तुम्ही मागीर पाटी पळयनात 32 वर्सां एक मॅथ्स आनी सायन्साचे टिचर जावन तुमी ते कंटिन्यू करतात पण सडावत हांवें पळयलां भुरग्यांक लँग्वेजीस म्हणल्यार बारीक कशी म्हणल्यार फ्री टायम आनी पुरा मेळटा म्हणून सोशल जाल्यार म्हणल्यार हिस्ट्री आनी पुरा म्हणटाना पण मॅथ्स आनी सायन्स म्हणटाना भुरग्यांक एक मस्तू कस्टडी सब्जेक्ट म्हणून भुरगीं चिंतात सो तुमकां एक मॅथ्स आनी सायन्स टिचर जावन असो अनुभव जाला गी भुरग्यांक मस्त बेन दिसतालें गी सो तुमी तेंचे बेग कशें तांकां कशें शिकयतला ताचे विशयी म्हाका सांगतात गी टिचर मॅथ्स आतां कितें म्हज्या आदल्या वर्सांनी जातालें तें हांव तांकां दुसऱ्या वर्सा भुरग्यांक हांव सांगताली हांवें म्हज्या क्लासींनी तांणी होमवर्क आनी करनातल्या वेळार आनी तांणी कॉपी केल्ल्या वेळार आनी गायड उपेक्षिल्ल्या वेळार म्हाका मस्त राग येतलो तर हांवें तुमकां शिकयल्लें तुमकां अर्थ जावना म्हणून तुमी भायर कळटा आनी तुमच्या सर्टिफिकेट मार्क्स उणें जाल्यार तुमकां मॅथ्स कोण शिकयता म्हणून विसरतात तुमी शिकोवनात म्हणून कोणी सांगनात देखून तुमी कॉपी करून नजो गायड उपेक्षून नजो हायस्कूल आनी हांवें क्लास शिकयतना बोडी वरुणा ಬೆತ್ತ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅವನು कितें सांगता तें तुमी करा म्हणून सांगून आनी गायड दळ म्हणजे ते दळ्यांक पडले जाल्यार ते काणगोन हांवें म्हज्या काबडान दवरचें वर्स चाकरी पाटीवारा म्हणचें आनी हें करतना काले म्हणटात कॉपी केल्ल्याक एक वर्स हांवें म्हाका आतां एवढाच येता एका क्लासींत 5-7 जाणांनी मात्र केल्लें होमवर्क ती शिंकळ 6 जाणां 47 भुरग्यांनी कॉपी केलें
ओके. पूण म्हज्या क्लासीन हांवें प्रायमरींत आसतना 82 भुरग्यांक शिकयलां. 8th इंग्लीश मिडियमान म्हाका 85 भुरगीं आशिल्लीं. पूण कितेंय जालें पूण कॉपी करचें म्हाका तें बिलकूल जायनासलें. देखून हांवें त्या क्लासींत कलें केलें. सगळ्यांकी उबे रावयलें आनी स्टाफान बॉडी हाडयली आनी सगळ्यांकी एक एक मार दिलो. त्या दिसा म्हाका तो 47 भुरग्यांक मारीचे न्ही, म्हाका एक हप्तो हात दुखलो मागीर. तशें मागीर मॅथ्स इज लायक अ गेम. करेक्ट. आय विल टीच यू हाव टू प्ले. करेक्ट. आतां देन यू हॅव टू प्रॅक्टीस. करेक्ट. आतां तुमी कशें खोखो फुटबॉल आनी कितें पावस वोत आनी कितें पुरासान पळयनासतना तुमी ग्रावंडांत कितलें प्रॅक्टीस करतात. सो एग्जाम इज लायक अ मॅच. करेक्ट. तुमी शिकाजे प्रॅक्टीस करीजे. हांव तो गेम शिकयतां तुजे रुली पुरा. तुमी प्रॅक्टीस करीजे आनी एग्जाम म्हळ्यार मॅच. करेक्ट. सो तें भुरग्यांक बारी म्हळ्यार तें सांगचे रितीन तांकां तें टच जातालें आनी मस्त. आनी ताचे बरी म्हणून तुमी करचें नाका. आतां ह्या परिक्षेन तुमकां 45-50 मेळ्ळे जाल्यार नेक्स्ट एग्जामांत 65-70. हांव तुमकां कोणें 100 काडचे पूण प्रायमरींत 100 काडचे म्हणून भुरगीं कितलें उड्डातालीं गे. तांकां जावंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें तें ल्हान मिस्टेक हांवें म्हणटालें टिचरीचे दोळे खंय मिस्टेक आसा पळय तें शिदा येतात आनी हांव करतां तें. सो करेक्शन म्हणल्यार हांवें सुरुता नाकेर सर आनी शिकोवनशांत सुरुता नाकेर सर एकच लायक आसलें. आय डिडंट चेंज. पूण हांवें केदाळ हांवें 5 वर्सां जावन हांव हायस्कुलाक गेलीं गे. फस्ट टेस्टान हांव जुनांत 85 जुनांत हायस्कुलाक जॉयन जाल्लीं. तेदाळ थंय भुरगीं धांवन आयलीं. हांव ग्रावंडांतल्यान पास जातालीं हांगा घरा येयजें जाल्यार लागींत हांव आतां 5 मिनटांचें वॉक. सो भुरगीं म्हाका टिचर आमकां 100 मेळ्ळ्यात. ओके म्हज्या हातांत मेळून ना न्ही. आतां मेळ्ळ्यात जाल्यार बरेंच गूड सांगलें आनी गेलें. तशें हायस्कुलान तशें सायन्स आनी 16 and 15 3/4. ओके. सो वन मिस्टेक इफ देर इज ऑल्सो तुमी म्हाका बरी टिचर म्हण येत हांवें ते म्हाका दिवेत दाळे दांपन शिक्षक भुरगो म्हण दिवेत. बट मिस्टेक इज मिस्टेक. मॅथ्सान हांवें म्हणचे खालें म्हणून सांगल्यार मॅथ्सान थोडे पोटे म्हणटात हांवें मायन्यूट मिस्टेक प्लस जाल्यार मायनस घाले म्हणून पोर एकले चेडू म्हाका म्हणाले. देखून हांवें म्हळें न्ही जावन ते सगळे सम्माकत मार्क्स दिवन जकाल्याक प्लस आनी मायनस म्हणटाना आतां एका बँकाक तूं वेताय ते 0.001 ते तुवें सोकलें जाल्यार सगळें बॅलन्स शीटीक वेताना कंप्लीट बॅलन्स शीट वेट सगळे चान्स प्लस मायनस म्हणून आमी लास्ट आन्सराक मार्क्स न्ही. करेक्ट. करेक्ट. स्टेप्साक मार्क्स डिवायड जाले नासत. सो तुका 0 दिला जाल्यार तुवें स्टार्टूच तुवें करूं नये. आनी थोडे पुटी भुरगे काले म्हणून सांगल्यार शिकनातले भुरगे पेपर पळयतना कळटाले. करेक्ट. देखून एका भुरग्यान कालें गेलें म्हणून सांगल्यार सायन्स पेपरांत क्वेश्चन पेपर दिल्ले तेदाळा 4 पेज फुल्ल बरयलां. पूण एकच एक शब्द तासो संत नातलो. ते क्वेश्चन पेपरांत कितें आसा न्ही आतां एक क्वेश्चन जाल्यार तें वाय ना जाल्यार ताणें तें क्वेश्चन स्टार्ट करचें बिकॉज अनेक क्वेश्चन असो एक कुडको अनेक एक कुडको करून करून 4 पेज. पूण आमकां वाचीन अशें रावंक जायना. करेक्ट. 4 पेजी हांवें वाचल्यात. पूण हांवें येवन सांगलें भुरग्यांनो तुमी म्हाका खाली पेपर दिल्यार म्हाका परवाना तुमी शिकोवन म्हणून म्हाका कळटा. पूण म्हाका अहलें पेपर दिनाकात. करेक्ट. तुमी म्हजें पेशंस सुकयतात तुमी आनी म्हाका पूण शिका. तुवें प्रयत्न केलाय. तुवें तूं कितलो हुशार आसाय तुकाच गुत्तू ना. करेक्ट. तुवें प्रयत्न केल्यार खंडीत साध्य आसा. करेक्ट. म्हण सांगून तांकां हांव मोटिवेट करतालें. तुमचें तान साध्य आसा. 5 चॅप्टर आसल्यार एक चॅप्टर शिकल्यार तुका कितें सोपान पडलें तांतलें येता आनी 4 सोडता टिचर म्हण सांगून. करेक्ट. आनी नोट्साक हांव सड्ड इम्पॉर्टन्स दिनातली. रायट. नोट्साक हांव इम्पॉर्टन्स दिनातली. हांवें 10thच्या भुरग्यांक क्रमेन 10thच्या भुरग्यांक हांव शिकयताना हांवें सांगलें हांव ह्या वर्सा नोट्स दिना. भुरगीं पुरो सांबळ जालीं सायन्स तें. देखून हांवें म्हळें तुमी म्हळ्यार हांव सांगता एका सब्जेक्टाक तुमी कशें तुमी करीजे गे म्हण सांगून नोट्स आनी अशें खरा. बट दे ग्रेट. आनी त्या वर्सा एका भुरग्याक 98 मेळ्ळे सायन्सांत. वाव नायस. ते मार्क्स पळोवन आनीक इस्कालाचे टिचर येवन टिचर निम्मदोंद नोट्स कोत्ती राणा गे. नोट्स ते ना म्हणटा नोट्स तर ना म्हज्या भुरग्यांक हांवें नोट्स दिवं ना म्हण सांगलें. करेक्ट. तशें आनी क्लासींत एकदम हांव स्ट्रिक्ट म्हळ्यार
खंयचेय भुरगें तिशी निशून पळोवन येना जाल्यार हांव आयडेंटिफाय करतालें आमकां तें देण्यान दिलां देवान म्हणटालें आनी भायर हांव तांचे कडेन एकदम फ्री आसलें वरांडाचेर. आतां हांवें टिचर थोड्या इस्कॉलांनी हांवें पळयलां म्हळ्यार सुमार कडेन भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट जाता भुरग्यांनी म्हाका सांगचें आसा एग्जाम टायम येताना थोडे फुडें पोर्शन मुग्दून आसतना टिचरांनी इंपॉर्टंट क्वेश्चन दिवन काल एंत शिका म्हणून सांगचें एक बायहाट संस्कृती एक ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा सो तवल्यांक तुमी एक कान सांगूंक कशें येता टिचर. ना तें आतां पळया व्हडली चूक करतात ती. करेक्ट. कित्याक पंचवेतान शिकून सिक्स्थाक सवेक येता आठवेतान णवेक येताना आठवेचें तुका गुर्त ना जाल्यार तो णवेचें कशें अर्थ जावचें तुका. करेक्ट. बेजीक कॉन्सेप्ट बेजीक ना. आनी ओके थोड्यांनी हें मात्र केल्यार पुरो म्हण सांगून तर तूं अन्याय करताय. थोडीं म्हळ्यार सगळ्या क्लासीची भुरगीं एकच लायक नात पूण थोड्यांक मुखार बऱ्या हायर हाका वचूंक जाय त्या थोडे तूं अन्याय करताय न्हय. करेक्ट. तूं शिकयना जाल्यार. रायट. सो हांव 30-35 मेळच्यांक चड काडूंक 80 एबव मेळच्यांक 90-95 98 काडये तर 100 ते दितात घेना म्हण म्हाका गुर्त ना पूण तुवें ट्राय करयत. करेक्ट. आनी इलें तुका जाय जाल्यार तुका कश्ट जाता जाल्यार तें म्हळ्यार उरल्या भुरग्यांक थंय सोडा पूण तुमी टेक्स्ट बूक वाचया. करेक्ट. डोंट डिपेंड अपॉन द नोट्स. रायट. डोंट डिपेंड अपॉन द गायड. करेक्ट. एवरीथींग इज देर इन द टेक्स्ट बूक. कित्याक म्हळ्यार रायट फ्रॉम द बिगिनींग म्हणजे हांवें क्वेश्चन पेपर करताना हांवें 80 मार्क्स नोट्साचे दिल्यार 20 मार्क्स अल्टिमेटली म्हणजे प्रायमरी भुरग्यांक हांवें दिवचे आहलें. पेरंट्स धांवन येताले टिचर इतलें हांवें तांकां प्रॅक्टीस केलें शिकयलें सगळ्यो एक्सरसायजीस वर्कआउट केले तूं कशें क्वेश्चन पेपर करताय. रायट. देखून 100 देखून मेळून आपलें तशें म्हळ्यार थोडे दीस आदीं म्हजे एकले फ्रेंड ते इंजिनियरींग कॉलेजीत शिकयता थंय ते येवन म्हाका म्हणा लागलें लिजा आमच्या भुरग्यांचे आतां व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलांनी CBSE जावं ICSEची भुरगीं येतात तांकां हांवें क्लासींत एक कॉमन क्वेश्चन विचारलें म्हणलें वीच इज अ गूड कंडक्टर एल्युमिनियम ही कॉपर घे म्हणून सांगलें JEEंत जावं दी आमच्या CET आनी पुरो हायेस्ट मार्क इंजिनियरींग कॉलेजीक येयल्या भुरग्यांक 90% भुरग्यांनी एल्युमिनियम म्हणून बरयलां गे. देखून म्हणटा आमच्या भुरग्यांक आतां काल जालां गे म्हणजे सगळी बाहाट इतलें जालां गे कॉमन सेन्स म्हणलें इवन सायन्स आनी मॅथ्स जावन दी ते आमचे डेली आमी आमच्या सदांच आमच्या जिणेंत आमी कालें करता तेंच पूण भुरग्यांक तें काल जालां तेंगी एक कडेन आमकां ते बेजीक समजनासतना तेंगी आमची एक वाट सुकता येता म्हणून म्हाका बगता टिचर तसल्या टिचरांक तसल्या इस्कॉलांतल्या भुरग्यांक तुमी कितें म्हणून कशें येता टिचर. अरे एक येवन सांगता आतां टिचरान नोट्स दितात थोड्यांचे हांकां दवरून काले म्हण सांगल्यार हांवें दिल्ले बरीच आन्सर आसाचे. करेक्ट. हांवें सांगचें सी मॅथ्स आय एम टॉकिंग मॅथमॅटिकल लँग्वेज. करेक्ट. सायन्स ओके सायन्स आमी थोडे हें सांगता आय एम नॉट कावंटींग द लँग्वेज. रायट. म्हाका तांतले कॉन्सेप्ट जाय. देखून तुवें सायन्स वाचतना शिकतना तुका तसो अर्थ कळाचे. करेक्ट. आनी तुवें शिकून जाल्या उपरांत बूक दंपून तुवें रिकॉल करीचे हांव आत्तां कालें शिकलें. रायट. आत्तां हांवें इतलें शिकलें न्ही कित्याक ना एक भुरगो म्हाका तें सांगतना येता हांव कॅटेकिजम शिकयतना 30 वर्सां हांवें कॅटेकिजम शिकयल्लें इगर्जेंत आनी 10च्या भुरग्यांक शिकयतना हांवें विचारचें आसलें तुमकां म्हळ्यार लास्ट फेब्रुवारींत प्रिपेरेटरी एग्जामाक तयारी जाली गी तुमी शिकतात गी आनी कितें म्हणून सांगून थंय एक भुरगो म्हणालो टिचर हांव ट्युशनाक येता. थंय म्हळ्यार ट्युशनाचे वर्ड काडल्यार म्हाका राग येता. ट्युशनाक येता ती सांगतना इल्लें इल्लें म्हाका समजता घरा येयल्या उपरांत फाल्यां म्हाका काही गोत्तू ना टिचर. म्हाका एक 40-45 मेळटात म्हाका 40-45 मेळटात कित्याक म्हळ्यार हांवें एलोशियस पादुआ मिलाग्रेसच्या भुरग्यांक पयशांक न्ही तांकां हांवें शिकयलां. ओके. थोडे दीस देखून हांवें म्हणलें तुमी ओके हांव तुमकां कशें शिकचें म्हण हांव सांगता. करेक्ट. पूण म्हाका हांवें टिचर जाल्ल्यान आनी शेनवाराचें म्हाका काम आसता म्हाका शेनवारा आयतारा काम आसता पूण तुमी संजेचें एक शेनवारा संजेर हांव सॅक्रिफायस करता तुमच्या खातीर. शेनवारा संजेर नाल्यार आयतारा संजेर पूण तुवें एकल्यान न्ही आनी एक 4 भुरग्यांक आपूण हाडलें तांकांय तशेंच समस्या आसूंक बरो एकल्या खातीर हांवें तो तितलें जाल्यार तो 5 जाणांक नाल्यार तशें जाता न्ही देखून तशें तुमी येवेत म्हणून सांगलें. एक 5 जाण भुरगे वट्टू जावन आयले ते दळा सुरू सांगलें म्हळ्यार हांवें खंयचे म्हज्या क्लासीन जावन दी आनी कितें जावन दी म्हजें पयलें सांगूंक आसा म्हाका कशें जायचें आनी कितें जायचें म्हणून सांगून ताणें सांगलें इट्स टू लेट बट हांव तुमकां 1 या 2 चॅप्टर तुमकां कशें शिकचें म्हणून सांगता आनी तुमी ओके येया आनी आमी एका 5 वरां बसल्यार 8 वरां जाल्यार आमकां खबर आसनासली. आनी हांवें म्हणचें आहलें तुमी मॅडम देवन येताना तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आसाचें. करेक्ट. आज आमी मस्त शिकल्या म्हणून सांगून
आणि इत सिस्टम तुम्ही दुसऱ्या सब्जेक्टांकी यूज करा म्हणून वय तेदोळा ते तांचें परिवर्तन म्हळ्यार हांकां दाळे मनशाले म्हाका हांवें कितेंय सांगल्यार म्हाका तें तुमच्या जिणेक लागू जायचें आनी आय वॉन्ट टू सी द चेंज ट्रान्सफॉर्मेशन करेक्ट म्हाका परिवर्तन म्हाका दिसून येचें नाजाल्यार म्हाका तें मात तुमकां हें जालां जायना तें म्हाका फायद्या पडला म्हण सांगून सो तशें हांव चिंता ह्या दिसांनी तुमचे तरी टिचर खंय गरज आसा म्हणून म्हाका बघता कित्याक आतां हांवें आयकल्या प्रमाणे इस्कॉलांनी मारूंक ना आनी भुरग्यांक फेल करूंक ना 9th मुशेरी तांकां फेल करूंक ना तांकां 10th हाडटात आनी कितें कालें जाता पयलें फेल करचें म्हणटाना काम जातलें तांकां कॉन्सेप्ट गोत्तू ना त्या खातीर तांकां एग्जाम बरोवंक जायना म्हणटाना फेल करतना परतून त्या क्लासीन बसून परतून कॉन्सेप्ट शिकोवन ती मुखार सत्तरें जाल्ल्यान खंय एक कडेन पयल्याच्या भुरग्यांक इल्लेशी नॉलेज बरी आसताली आनी आतांचे कालें म्हणटा सकड आमी आनी एक कोवीड बॅच ऑनलायन क्लासीस तें म्हणून सांगतना भुरग्यांक करेक्ट शिकल्लें म्हणून नासतना खंय हांव चिंता तो एज्युकेशनाची क्वॉलिटी आमची वस्तू लो जाय म्हणून म्हाका बघता टिचर तुमी कितें म्हणटात हाचे वेर म्हळ्यार पयलें आमी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट करतना तातूंत आमी तांबडे गेट घालतल्या फेल जाल्ल्यांचे ती रिपोर्ट आयले म्हणटानंत पेरंट्सांक कळटालें की 2 फेल जाला 4 फेल जाला म्हण सांगून आतां पुराय ABC मार्क्स नात करेक्ट आनी सत्य सांगता हांव तुका म्हज्या लायफांत हांवें 11चे 4-5 वर्सां ती कितलें गिल्ट ते कांतो म्हणटात तुमी तशें करा अशें करा तांकां मिनिमम मार्क्स दिया आनी कालें करा म्हूण सांगून आनी कालें प्रोजेक्ट अर्थच ना तांणी कागदां सुकुडको दिल्यार आमी मार्क्स दिचे करेक्ट कालें ताका शेप ना आनी कालें ना कालें दिल्यार निज सांगता त्या दळा आमी दिलात मार्क पूण आमकां दिवचे म्हूण सांगलें आनी हांव तें खंयच्या हातून दिताली म्हूण म्हणटा आनी खाम तें पळयल्यार पूण म्हाका एक म्हजें हट्ट आसलें म्हजे भलायकीन जाय की बरी नासली हांव शिकयतना जाल्यार 3 सर्जरी जाल्ल्यो म्हाका आनी जाल्यारय हांवें ते सर्जरीज हांवें फिक्स करतना एग्जामाचे टायम चुकोवन हांव दवरताली आनी ताच्या मागीर 2 म्हयने उपरांत हांव येतालें आनी हांवें सांगचें आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक शिकचें म्हळ्यार ती अभिरुसूत गेली देखून आमकां कालें केल्यार मिनिमम मार्क्स मेळटात करेक्ट आनी ते मल्टिपल चॉयस म्हूण आयलें दोळे दांबून चिटी कालें करून करतालें खंय आनी कालें आनी मल्टिपल चॉयस का जाता गो टिचर थोडे पुटी भुरग्यांक आन्सर गोत्ता सरांत लक काण घेता चान्स काण घेतात ते काले म्हणटा आमी लक म्हणून पळोवन 1 2 3 4 म्हणटा टीक करतात आल्पी काले म्हणी करतात इनपिन सेफ्टी पिन म्हणटा टीक करतात थोडे पुटी कांतो कालें टीक केल्लें नशीब बरें आसल्यार म्हूण सांगतात थोडे पट्टी 8 आसले भुरग्यांक 6 मार्क्स मेळ्ळ्यात आसलें देखून हांवें चिंचारलें क्वेश्चन आन्सर जाल्यार ती चिंतून आन्सर करताली हें तांकां तें तांतू भुरगीं पाटी पडली आनी हांवें मस्त पळयलां हायस्कुलाच्या आनी प्रायमरीच्यांक दुसरोनचें कॉलेजीक येतना हायस्कुलाच्यांक दुसरोनचें आनी हांवें इंजिनियरींग तुवें सांगलें बरी हांवें इंजिनियरींग प्रोफेसर तांचे कडेन उलयल्यार टिचर तूं कालें म्हणटाय आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच करतना मागीर आमी आलेलीं क्वेश्चन शिकून आनी एग्जाम दिवन आमी तांकां पळोवनचें म्हूण सांगून खंयसर पावलां तेंचे उपरांत सकट म्हणून चिंतना आमी जाय की आमचें तें तो टायम उतरून गेल्लो हांव खंडीत जावन संतोश पावता आनी हांवें म्हजें सर्वीस कंप्लीट करीचें म्हणली ती आशा हांवें ती पूर्ती केल्या तशें म्हणटा तुमी म्हाका सांगलें टिचर देखून आजकाल कालें जालां गे म्हणल्यार सकट बाय हार्ट आनी सगळें आमचें सिस्टम चेंज जाता म्हणटा आसतना खंय असल्या डॉक्टरांनी ट्रीट केल्ली पेशंटां ती गुणी जायना देखून पिडा ह्या दिसांनी चडल्या आनी अर्ली इंजिनियरिंगांनी बांदिल्ली बिल्डिंगां जावन दी वा आमचे सांखे जावन दी इतले पडोन म्हणटा आसतात आनी आमकां दिसता रिजल्ट कालें म्हणून सांगून देखून पयल्यांची कल क्वॉलिटी आसली ती आतांच्या लोकांक त्याच कारणा खातीर काही दिसना कोणा देखून आमी परत एक पोवटी खंय चिंतची गरज आसा आमी कालें शिकोवन आसा आमची भुरगीं खंय पावोन आसात हाचे विशयान दिल्ली आमी फाटीं वचून चिंतची गरज आसा म्हणून म्हाका आतां तें पळोवंक गेल्यार आमी आतां भुरगीं आतांची एक तें फॅशन जावन गेलां म्हणून म्हाका गुतना फर्स्ट स्टँडर्डाच्या सेकंड स्टँडर्डाच्या भुरग्याक ट्युशन करेक्ट तुमी आवय बापूय घरा आसात न्ही गे नाजाल्यार तेगे व्हड भुरगीं आसात न्ही गे नाजाल्यार एक शेजारचें भुरगें आसा ताणें खालें बरयलां म्हणून तेगे अशें पळय आं ते एक आमी तांकां जर तांकां हें दिलें आनी ह्या भुरग्यांक भायर गेले म्हणटाना दे आर फ्री तांकां थंय वचचें म्हणना थोडे फावटी थंय वचून पावोवंक घेनात ट्युशनाक गेल्ले देखून ते हांवें मॅसेजान घालचें म्हणून चिंतलें लास्ट ते व्हडना सांगता वय आवय बापायनी हंतार तांकां पाठिंबो दिवचे तांकां एडवायस दिवचे आनी तांणी कितें करतात चॅलेंज भुरग्यांक चॅलेंज काडूंक शिकयचें समस्या येयल्ले त्या दाळा
तूं चिंत पोता तुवें कितें करी येत तुवें ताका परिहार दिवचो न्ही तांकां परिहार सोदूंक सांगचें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक करूंक जावचें ना पूण व्हड भुरग्यांक आनी पडल्या वेळार तांणी जावन उबे रावंक शिकले शिवाय हरये पुटे आमी उखून रावयलें जाल्यार ओवर प्रोटेक्शन केद्दाळी बरें न्ही तूं भुरग्यांचो मोग करताय वय तुका भुरग्यांचो मोग आसा वय सगळ्या आवय बापायक आसा पूण ती चूक केल्ल्या वेळार तुवें तितूंची तुजें कर्तव्य करेक्ट जोर केल्यार हांव भुरग्यांक म्हणटालें जोर ಮಾಡಿದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ खंय येतात तुमी खंय गेल्ले त्या दळा तुमी सीक पडल्यात कोण आसा तुमकां बस स्टँडार न्हिदलाय तुका ताप येता कठीण अल संगती घडल्यात तुका थंय कोण आसा तूं मागीर ग्लास धुवंक येताय आनी घालें करताय ताचे मागीर तुका तुज्या आवय बापायक लागीं करनात तुजी कुटुंबाची लागीं करनात कळ्ळें लायफ तुजें करेक्ट सो तुजें लायफ तुज्या हातांत आसा कश्ट जावन दित शिकन मार्क्स बरें मेळना जाल्यार उरना तूं प्रामाणीकपणी तुजें शिकचें काम कर कश्ट काड त्या जाल्यार तुका देव वाट दाखयता तुका तशें काही आमच्या पेरंट्सांनी इल्लें टफ जावचें गरज आसा देखून भुरगीं अशें करतात म्हणल्या खातीर आमी सक्कड आतां आसची एका दोगा भुरगीं म्हणल्या खातीर दिसाच्या पयलींच आमी सक्कडी दिवचें आनी थोड्या दिसां आदीं म्हजे कडेन एक अशें घडीत जालें एक भुरगो हांवें एक धमकी घालतलो तूं म्हाका मोबायल दिना हांव घर सोडून येता म्हणून मागीर म्हजे कडेन आपय आपोवन हाडून येयली तितलो हांवें तेचेर केलें आपूण वेताय जाल्यार की वच तुका मोबायल जायना मोबायल दिना तूं वच पूण तुका एकच कंडिशन तुवें खाल उस्तर घालें पळय तुवें भितर घाली चड्डी सुमेर तुज्या आवय बापायन दिल्ली देखून तुका वचोंक जाय तूं एकलो वच तुवें घाल्लें मात्र पुरो निकळोन दोन वच म्हणून तेतलो तेचेर कित्याक समजलें मागीर तो हांवें एक फाटी उलयनातलो काय तशें हांव चिंता की आमी पेरंट्सांनी कित्याक ल्हान आसतना तेंच ल्हान आसतना कोंडाटो करना मागीर कित्याक म्हळ्यार एका 5वेच्या भुरग्याच्या पेरंटान म्हणलें ताका रिमार्क बरोवन धाडलें ही डज नॉट हीड एट होम म्हळ्यार तो भुरगो घरा आयकना 5वे क्लासीच्या भुरग्याक आवय बापायक तो आयकना जाल्यार तो कशें कलो येवन जायत तें कितें कारण देखून घरा पयलें तांकां घराय तांकां शिक्षण गरजेचें घरा आनी कलय तांणी इस्कालाचें वन सांगलें म्हणटना ताका इल्लेशें मसाला घालचें न्ही तुवें कितें म्हणी केलाय म्हणून दिसता देखून हांव म्हज्या भुरग्यांक कितें जाल्यार इस्कालांत कलयेन जाल्यार हांव एज अ टीचर वचनातली एज अ पेरंट येताली हांव सांगताली तांकां एज अ पेरंट हांव कम कित्याक ती जाताली कालें गरजेचें ताका आतां इट इज युअर डिसिजन हांव कम एज अ पेरंट करेक्ट तशें हांव चिंता की आतां जे पेरंट्स जाल्यार PTA मिटिंगाक येतात ते आयिल्ले वेळार खाली मार्क्स पळयतात ते पळयतात पाटी वेतात आनी हांव चिंता हांगा टीचर आनी पेरंट रिलेशनशीप कैसर हांगासर कालें जाता एक ऑफिसाच्या एम्प्लॉईच्या रिलेशनशिपा बरी जाला पयलें जाल्यार खंय जाताली इस्कालाक येताली टिचरान जाल्यार आवय बापाय म्हणटाली ಅವನಿಗೆ 4 ಬಾರಿಸಿ टीचर ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ म्हणून सांगताली पूण आतां टिचरीन एक गुजी केलें जाल्यार आवय बापाय पुलिसांक हाडून दिवचें जाली एक सिट्युएशन आयलां टीचर हाका तुमी कितें म्हणटात ह्या सिट्युएशनार म्हळ्यार आतां पेरंट्सां जावन एका पेरंटाची जबाबदारी एका इस्कालाच्या टीचरीची कशी आसा डील करची रीत आसा आतां तक्षण भुरग्याक जोर करूनचो हांवें आतां जायते फावटी कित्याक म्हळ्यार लेटली म्हज्या म्हाका एक मेसेज आयिल्ली तूं एकली टीचर मात्र म्हज्या पेरंटांक आपयल्लें आनी आतां म्हाका उडास येता तें जाय की त्या दिसा तें गरजेक पडलें म्हज्या जिवनान म्हाका तें गरजे पडलें म्हणून सांग देखून म्हाका तें हांवें पेरंटांक आपोवची संवय आसली आनी आपूण सांगल्यार ती पातयेन येनातली ना म्हजो भुरगो सिगरेट ओडचो ना ओके आतां हांवें तुका भुरग्याक तुवें भुरग्याक आपोवन हाडून जाल्लें तूं एकलीत आयलें हांव तुजे कडेन आतां त्या दिसा हांव उलोवना तुजे कडेन तूं भुरग्याक आपोवन हाडलें भुरग्याक आपोवन हाडलें आनी ताच्या मुखार हांव सांगता करेक्ट ताच्या मुखार हांव सांगता कोणी म्हाका आमी कोणें सांगल्यार ती हांगा घरा येतालें आनी ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ आणि ಭುರ್ಗಿ ते ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತ್ರಿಕೋನದ 3 ಬಾಹುಗಳು ಇಲ್ಲದ ತ್ರಿಕೋನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ते जायजेत ते कनेक्शन आसाजेत सो आमी ते इमिडिएट आमी काय जाल्यार नोट केला हांगे त्या भुरग्यांक आमी त्या टिचरांक आमी त्या पेरंटांक आपोवचें आमचें काम आनी कित्याक म्हळ्यार हांवें क्लासीन सांगचें आसलें त्या भुरग्याक म्हज्या हातान दिलां हांवें तांकां म्हणचें तुका म्हज्या हातान दिलां हांवें देवाक लाग दिवंक आसा करेक्ट त्या भुरग्याक तुज्या हातान दिल्लें न्ही तुवें कालें गेलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं हांवें आन्सर करूंक आसा देखून हांव म्हजें काम करता हांव तुमकां तुमी रडाचे तुमी भायर वचाचे हांव भायर घालनातली आनी घालें पूण आमी कितें सांगता तें करीचें तशें
देखून आमी ते टिचरांक कशें डील करतात ते आमी सत्रायकान घेवचे. तशें आमी टिचरीच्या जिविताविशयान वस्तू उलयल्या बारी बऱ्यांतले बरे संगती तुमी म्हाका सांगल्यो टिचर. अशें म्हणटा रिटायर जावन 9 वर्सां जाली. या रिटायर जाल्या 9 वर्सांनी खंय सर म्हणी तुमी इस्काल मिस केला गी शावे आनी इस्कालांत आसा जाल्ले आनी ते भुरगे सांगले इंटरॅक्ट करचे म्हळ्यार सकाळी सडा वत घरचें काम दडबडून इस्कालाक आनी पळयचें तुमी बाई सर न्हू त्या 9 वर्सांनी खंय म्हणी तुमी मिस केला गी इस्काल मिस करतात गी. इस्काल आमी सांगलें न्ही ते सिस्टम चेंज जाल्या उपरांत म्हाका इस्कालाचे मोन ना आनी भलायकेन ते करूंक की जाणा बद्र म्हाका संडे ऑफ दीस म्हणलें टिचर रिटायर्ड जाले बरे दिसान आनी 10 वर्सां काम करया म्हूण सांगलें फादर ते म्हणनाका तुमी हांवें करताना केलां प्रामाणीकपणी केलां ते म्हाका खंडीत तृप्ती आसा देखून नो म्हणलें हांवें त्या दिसात. ओके तशें तुमी तुमचो असो रिटायरमेंट संभ्रम कसो आसलो तुमचें रिटायरमेंट कशें जालें ताच्या उपरांत खंयच्यो प्रशस्ती वा तुमकां सेंड ऑफ दिता आसतना खंय म्हणी तुमकां उडस आसची गाडी ताकाली म्हणी घडल्यान गी तशें म्हाका दिस सांगतात की टिचर. सप्टेंबराच्या 30 तारखेक म्हजें लास्ट डे वर्किंग डे सो ऑक्टोबर 1 म्हजें सेंड ऑफ आसलें आनी हांवें म्हज्या टिचींग अंतू लायफांत स्टार्ट हांव जावन दी क्लरिकल आनी म्हळ्यार ऑफिस स्टाफ म्हजे स्टाफ आनी ओल्ड स्टुडंट्स एसोसिएशन आसलें तांकां हांवें आपयल्लें म्हज्या सेंड ऑफाक आनी हांवें भुरग्यांक जेवण दवरलें दनपारां देखून ते तो संभ्रम तो दुसरोच आसलो आनी त्या दिसा सकाळीं म्हज्या मलगड्यान धाकट्या चरक्या काडून म्हाका सांगनाशें सरप्रायज आयलें सकाळीं. तशें मागीर म्हजो न्हवरो आनी घाले म्हणटात तूं आनी नातू करना आमी इस्कालाक वट्टू गेल्ल्या आनी तो दीस बारी बऱ्या तरेन जाल्लो. आतां म्हज्या न्हवऱ्याच्या विशयान सांगचें तर हांवें सांगलें न्ही की तो आयिल्ले त्या दळा म्हळ्यार हांवें काजार जावन आयले त्या दळा थंय हांगा बूक आसलें म्हाका एक बूक एक युवक पत्र मेळ्ळें साहिती रंग अंतलें नखेत्र म्हूण सांगून देखून तें हांवें खाण दवरलें. ताचे मागीर ताचे सन्मान कार्यक्रम जाताना स्पीच पुरा म्हजे टिचरांचें तें एक काम आसा फाटल्यान बरोवन दिवचें न्ही तो उलयना ताच्या सन्मानाक स्पीच म्हजो तुमी सन्मान राजची बोगणा हांवें सांगचे सो ताणें 14 कादंबरी बरयल्या त्या दोळ थोडे बूक जाल्यात आनी बूक जावन आसात. दयजितावनी पुरस्कार मेळ्ळा सेवाकातावनी मेळ्ळा आनी आमी प्रशस्ती म्हूण सांगून ताणें आशोवना ताणें आपोवन दिल्ली आनी म्हज्या एकलो स्टुडंट रोड ट्रॅक्टर्स प्रेसिडेंट जावन आसतना आमी सगळ्या टिचरांक मान करता आमच्या टिचरांक कितें हें करून म्हणून म्हाका तुजो उडास आयलो देखून तो आपोवन व्हरून आयलो म्हाका त्या दळा येवन जाता म्हणून पूण ताणें हांगा येवन कारार बागलार येवन आपोवन येयल्लें आनी एक हें दिल्लें म्हाका सन्मान केल्लो. टिचर तुमचे कडेन उलोवन म्हाका बारीच खुशी जाली. आतां एक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स आमी बसून उलयल्या तशें म्हाका काल म्हणटात तुमची एक सायन्साची एक मॅथ्साची एक इजिली शिकेत म्हणून सांगून तुमी भुरग्यांक तुमी सांगला तशें हांव टिचरांनी खंय एक टिचरांचो एक रोल आसा की भुरग्यांक तो सब्जेक्टाचो मोग घेवचे बरी करची जबाबदारी टिचरांचेर आसतना आवय बापाय की भुरग्यांनी गुण अशे गुणांनी वाडोवची जबाबदारी आसा म्हणून तुमी सांगलें. अशें म्हणटा आसतना तुमचे स्पेशल क्लास आज स्पेशल आसतले म्हणून खंडीत जावन म्हाका गोता तुमचे स्पेशल क्लास करया गे आतां. स्पेशल क्लासीक नमस्कार. हांव एक शिक्षकी जावन सर विद्यार्थींक थोडे इशारे दिवंक कशी व्हरता. तुमी इस्कॉलाक वेच्या वेळार जावन दी ल्हान भुरगीं या व्हड भुरगीं तुमी विद्यार्थी बरी आसा जाय. तुमी तुमच्या विद्यार्थींची कामां तुमची कितें करूंक तुमच्या शिक्षकांनी दिलां तें तुमी करी जाय. आतां प्रत्येक जावन सगळ्यांकी कश्ट जावचे सब्जेक्ट म्हणल्यार मॅथ्स आनी सायन्स म्हणून हांवें आयकलां या हांवें ते अनुभव केला. पूण मॅथ्साक हांवें सांगचें जाल्यार तुमी टिचरांनी शिकयल्लें क्लासींत पुरतें आयका जाय. आयकून जाल्या उपरांत तें बोर्डार बरयल्लें निर्मळ अक्षरांनी तुमच्या बुकांनी बरोवन तें तुमी घरा गेल्या उपरांत परत परतून पळय जाय आनी दिल्लें होमवर्क तुमचेच तकी करी जाय. पयलींत ट्युशन हांव ट्युशनाक येता या आनीकोनाडे इसारता म्हणलें निर्धार तुमी करूंक नजो. तुमी जर तर तुमकां करूंक जावना तुमी परतून परत दुसऱ्या दिसा त्यात तुमच्या टिचरी कडेन शिकयल्ल्या टिचरी कडेन वचून विचारा. खंडी जावन त्या शिक्षकीक खुशी जातली आनी तुजी पाठ पूण तुका परतून थंय शिकयतली.
आणि शिकतना तुम्ही तुमचो एक निर्धार जर तर तुम्ही पयलोच ठरयल्यार ल्हान ल्हान कामांनी तुमच्या प्रयत्नान तुम्ही मुखार गेल्यार तुमचें जैत तुमचें जातलें म्हणल्यार खंडीत दुबाव ना. आनी सायन्स हांवें म्हणजे सायन्स तुम्ही शिकतना ते बाय हार्ट करचें न्ही, ते प्रबंध न्ही, तातूंत आशिल्ले कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन्स, फॉर्म्युले, या फॉर्म्युला एक फॉर्म्युला नाजाल्यार दुसरे फॉर्म्युले कितेंय जाल्यार तें तुमी समजून काणगेचें, तसो अर्थ करून काणगोवचें मुख्य जावन आसा. आनी हांव इतलेंत शिकता तें म्हाका जायना, हांव ल्हान क्वेश्चनां शिकता म्हळ्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमी एका क्लासींत शिकले उपरांत ते मुखल्या क्लासीक तें गरज आसा. तें एक बांदप बांदलें बरी. कित्याक म्हळ्यार पयलींच्या क्लासीचें तुमकां नॉलेज ना जाल्यार तुमकां मुखल्या क्लासीक येतना तुमी कितें केल्यार तुमकां तें समजना. देखून तुमी ट्युशनाक वचूंक प्रयत्न करतात, पूण ट्युशनान कांय अजाप जायना. तीं तुमचे खातीर शिकनात, तुमकां परत इस्कलाच्या बऱ्या वयर तुमकां आनी इल्लेशें काम दितात आनी तुमी बरयतात मात्र शिवाय तातूंत तुमी फायदो जोडिनात. थोड्यांक तें फायद्याचें जालां जावंक पुरो, हांव ट्युशन दितल्यांक हांव कितेंच म्हणना, पूण तुमी तुमच्या प्रयत्नान कितलें साध्य जाता तें तुमी पळया. मार्क्स पळोवचे न्ही, कितें तूं तुजें साधन करताय गी तें प्रमुख जावन आसा. आनी त्या दाळा खंडीत जावन तुमच्या आवय बापायक तुमच्या शिक्षकांक खंडीत जावन तें संतोशाचें जातलें. तुमी खंयच्या कामाक तुमी पावतात गी त्या दाळा तुमी भायल्या लोकांची सेवा करतात म्हणलें तुमी चिंता, तो एक अवकाश तुमकां मेळटा. कित्याक एक शिक्षकी जावन हांवें हजारो भुरग्यांक शिकोवन तांकां ती आजुनी आज ऋणी जावन आसात आनी म्हाका ती दादोसकाय आसा. तशेंच तुमी एक दाक्तेर जाल्यार नाजाल्यार आनी कितें जाल्यार दाक्तेर आनी इंजिनियर म्हणलीं दोन कामां न्ही, हजारो कामां आसात. तुमच्या अभिरुचा प्रमाणे तुमी शिकून मुखार वसा आनी तुमकां खंडीत जावन सर विद्यार्थ्यांक बरें मागता. तर मोगाचे वीक्षकांनो, ग्रेसी टिचरी वट्टूक आज ही संदर्शन तुमकां कशें लागलें? खंडीत जावन तुमकां बरें लागलां म्हणली म्हजी पातयणी. इस्कलांत शिकचें नोट्स आतावन मात्र न्ही वा मार्क्स जोडूंक एग्जामाक शिकचें मात्र न्ही, पूण टेक्स्ट बूक शिकोवन कॉन्सेप्ट वा बेज कितें आसात तें आमी समजून काडपाची गरज म्हणून ग्रेसी टिचरीन आमकां सांगलां. केदाळा फावंडेशन आमचें स्ट्रॉंग आसता गी बिल्डिंगी तितलेंच स्ट्रॉंग उरता म्हणून ग्रेसी टिचरीन आज आमकां तिच्या संदेशान सांगलां. तर तुमकां हो एपिसोड पसंत जालो जाल्यार जाता तितल्या लोकां लागीं शेअर करा. ग्रेसी टिचरीचें हें बरेंपण सगळ्यांनी प्रसार जावं दी. तशें म्हणटा आसतना तुमच्या शेजारा वा तुमच्या कुटुंबांत तुमकां वळख आसलेलीं कोणी टिचरां आसात जाल्यार तांकां आमी हांगा आपोवन हाडन तांची काणी तुमचे मुखार दवरचें म्हणून तुमकां मन आसा तर स्क्रिनार दिसच्या ह्या नंबराक तांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आमकां धाडा. येवच्या हप्त्यांत परत बऱ्या एका मास्टर सांगाता वा टिचरी सांगाता तुमची सांगाता वाचतली. तो पर्यंत पळोवन रावा दायज वर्ल्ड 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.